भजन लोक मरमसुदी गेली कित्येक वर्सां मनयता। हांव ह्या वेळार म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकर अमर राहील, कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयांत जें काम केलां ताका तोंड ना, दुसरो कोणूच चीफ मिनिस्टर ह्या लेवला पर्यंत आज पसून पावना, आनी त्या खातीरूच ताका युगपुरुश हें नांव पडलें। युगपुरुश हें नांव केन्ना आसता की प्रत्येक मतदारसंघातल्या गांवांत जेन्ना मनीस पावता आनी तांचे सुखदुखांत सहभागी जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जें जाय तितलेंच करता, शिक्षण क्षेत्रांत रंग हाडटा आनी त्याच प्रमाणे इतर लोककला आसूं कला आसूं हेची जोखीम घेवन काम करता। ह्या शिवाय स्पोर्ट्स आनी एथलेट्स ह्यातूंय लक्ष घालता। अग्रिकल्चर हो कोणो धरून गोंय अग्रिकल्चर जे शेतकरी आसा तांच्या हातांत दिता आनी हे सगळें करता आसतना आपूण स्वता समर्पीत जाता, ताकाच युगपुरुश म्हणटा। आनी तें नांव फक्त आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या हातूंत आसा आनी त्याच खातीर आज ही पुण्यतिथी मोठ्या दबाज्यान साजरी जाता। तुमकां खबर आसा येता तें वर्स हें इलेक्शनाचें वर्स 2022, एखादलें तें 2021 एंडाकूय जावंक शकता जें चल्लां ते प्रमाणे। आनी अशा दिसा अशा वेळार हांव लोकांक उलो मारता की सत्ता ज्या मुख्यमंत्र्यांनी गोंयांत केली, ज्या पक्षांनी गोंयांत केली, तें कंपॅरिजन करा, ताचो वेळ आज आयिल्ली आसा। हें कंपॅरिजन कितें हें लोकांनी ठरोवपाचें आसा। एक ब्रीज बांदलो म्हणून उदो उदो केलो म्हणून जालना, तोडफोड राजकारण केलें म्हणून उदो उदो केलो म्हणून जालना। सत्यान राजकारण केल्ले मनीस कोण, खंयच्या पक्षान सत्यान राजकारण केलें, असत्यान राजकारण कोणी केलें हें पळया आनी येता ते इलेक्शनां मतदान करा। आनी तेंच खरें आर्ग आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराक आजचे दीस आसतलें। ऑपरेशन जातकीर जेन्ना मोगो पक्षाचें सरकार गोंयांत आयलें तेन्ना त्यांच्या समोर जी आव्हानां आशिल्लीं, ब्लँक आशिल्लें तें कितें करचें कितें ना। कारण पोर्तुगीजच्या त्या राजवटींत आसतना कोणाकूच गोंयकाराक त्या वेळार शिक्षण नाशिल्लें, दबावाचेर आशिल्लें आनी इतल्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक फुडें कसो व्हरतलो एक मोठें प्रश्नचिन्ह आशिल्लें। आनी त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकरान आपल्या परीन आपल्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत कसो विकास घडोवन हाडलो आनी सगळ्या माध्यमांतल्यान मागीर तो शिक्षण आसूं, उदकाचो प्रॉब्लेम आसूं, आमच्यो ज्यो लोककला आसा त्याच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान इंडस्ट्रीज आसूं, हातूंतल्यान ताणें जे विकास साधलो तो गोंयकाराच्या हिता खातीर साधलो। हांव मुद्दाम सांगूं सोदतां की आमी आज एक त्याच्या जीवनशैलीचेर आमी आज एक पुस्तकाचें अनावरण करता, उत्तंग म्हणून गंगाराम भांबरे हाणें बरयल्लें। आज 11:30 आमी तेजें उक्तावण करता। त्याचो जन्म ते त्याचे लास्ट सोंपा पर्यंत त्याचे सगळे जिवनाच्या आधारीत हें पुस्तक बरयल्लें आसा। आमी हें पुस्तक इतल्याच खातीर काडलां की आयची पिढी जी आसा, यूथ आसूं भुरगे आसूं, तांकां भाऊसाहेबा बद्दलचे त्या वेळावयचें सरकार आनी त्याचें सगळें कार्य हें नवे पिढीक कळचें जाल्यार हांकां आज घरा बसोवपाची गरज आसा आनी तें तुमी सगळ्यांनी करचें। हीच खरी भाऊसाहेबाक श्रद्धांजली ठरतली।